तुमकां समेस्तांक भागी आयताराचो दीस साबाताचो दीस सोमयाचो दीस हांव मागतां. ह्या मिसाच्या बलिदानाची त्या समा हांव वाचून सांगता. जल्म दिवस आचरशिता ऑरन मेंडोन्सा मुदरांगडी USA. मेलानिया लोबो बाईंदर. पॅट्रिक करवालो कुळूर. शारल मेलिसा वास कुळूर. जॉन बॅप्टिस्ट सल्डाना उडपी. जेरिन रॉबिन्सन डिसोजा बदलापूर. आल्बन मिनिजस अबुधाबी. आशिता स्विनी पिंटो लेडी हिल. हांकां जल्म दिवसाचे शुभाशय आनी देवाची विस्नार आशिर्वादां आमी मागता. कातराचो वार्षिक दिवस आचरशितात मायकल आनी ग्रेसी ब्रॅक्स कुलशेकर. चार्ल्स आनी ग्रासिया क्वाड्रोस अंधेरी. लॉरेन्स आनी जुलियाना तावरो सांताक्रूज. गिल्बर्ट आनी लीना लोबो पुत्तूर. लॉरेन्स आनी जुलियाना तावरो. रोनाल्ड आनी मारिटा पिंटो फेरार. Valentine and Matilda Almeida Totta. Francis and Eugene Pinto. Mervyn and Sweta Lobo Sakleshpur. Anthony Uday आणि प्रेमा बरेटो अंधेरी. राजेश आणि विल्मा मेंडोन्सा बहरीन. प्रेमा अँड उदय बरेटो मीरा रोड. 40 वर्सांचो धार्मीक जिनियसो जुबल्यो आचरशिता मानादीक सिस्टर तेरेसियन बेथनी. हांकां सगळ्यांक आमी अभिनंदन पाठयता आनी देवाची विस्नार आशिर्वादां तुमचेर तुमच्या मिसांवाचेर तुमच्या कुटुंबाचेर आमी मागता. देवा घरगां आनी होगलाप दितात. विन्सेंट रोड्रिगस पानीर. शांती नोरोन्ना आनी कुटुंब कुवेट. रोमन फेर्नांडीस कारवार. डॉक्टर ग्लेन विवियन डिसोजा बेंगलोर. बऱ्या भलायके बसत रूपा तावरो बचपे. सान सबस्टियनाच्या मानाक नेल्सन शारन डिकुन्ना कुलशेकर. ग्रेशियन रोड्रिगस बचपे. रॉयस्टन आनी रिमा लोबो स्वीडन. मेल्विन सरावो कल्याण. आवयांचो दीस. ह्या दिसा देवाक अर्घ आनी होगलाप दिता आपल्या आवय बसत बेन्नी पिंटो लिली सल्डाना. एलिझा डिमेल्लो आनी लुसी सल्डाना. तशेंच सर आवयांकी आमी भागी आवयांचो दीस आमी मागता. आवयांक खातीर देवाक आमी अर्घ आनी होगलाप दिता. देवाक अर्घ आनी होगलाप दिता. मारिया डिसोजा वकोला. जुलियट मस्करेनस माहीम. आपल्या तेसां बसत मिस दिता. जीवन जॉय तावरो कारकळा. बऱ्या भलायके बसत निर्मला लोबो एयाडी. बऱ्या भलायके बसत मेटिल्डा मिनेजस UK. बॉनी डिसिल्वाच्या सुरक्षीत बाळंतेरा बसत आमी मागया. आतां सरलेल्या मालगाड्यां बसत मिसां पुलगतीन आत्म्या बसत मिस दिता. सिल्विया डिकोस्टा कुवेट. देवादीन चार्ल्स कार्डोजा सास्तान. देवादीन वेरोनिका पिरेरा सांताक्रूज. देवादीन लुसी मोनिस मुंबय. देवादीन तिमोथी डेसा नित्यादर नगर. देवादीन विक्टर पायस उर्वा. पुलगतीन आत्म्या बसत मिस दिता. एलियास तावरो बचपे. म्हयन्याचो मरनाचो उगडास. देवादीन स्टेला मिरांडा ताने. देवादीन शर्ली फुटाडो मुंबय. देवादीन जॅकी मिनेजस सांताक्रूज. देवादीन पास्कल डिसोजा बेलतंगडी. देवादीन सोनिया फेर्नांडीस अंधेरी. देवादीन अनिल मार्क सिक्वेरा सांताक्रूज. देवादीन जाल्यार पुलगतीन आत्म्या बसत मिस दिता. हेनरी डी आल्मेडा मुल्की. देवादीन जॉन डिसोजा बेलतंगडी. देवादीन फेलिक्स पिंटो कुलशेकर. देवादीन फादर महेश डिसोजा शिरवान. देवादीन फादर जॉन डार्लिन. देवादीन सिस्टर हेलेन. देवादीन सेबास्टियन आनी तेरेसा कार्डोजा. नानिल तार बेळमाण. देवादीन जाल्ल्या डिसिल्वा गेल्या कुटुंबांतल्या मिस दिता. विक्टर डिकोना मुलोंड. देवादीन मौरिस डिसोजा कंजूर मार्ग. देवादीन रोसलिन डिसोजा आत्रेल आग्रार. देवादीन बेंजामिन मोंतेरो वासई. देवादीन जॉन डिसोजा बिकर्नाकट्टे. देवादीन कार्मिन मोंतेरो मँगलोर. देवादीन जॉन रोसली तावरो. देवादीन JSB सल्डाना मुक्का. देवादीन जोकिम वर्गीस कापितानियो. देवादीन डेनिस लुईस डिसोजा अंधेरी. देवादीन लीना पिंटो देरेबायल. देवादीन जाल्यार डिकोना गेल्या कुटुंबांतल्यांक मिस दिता. विक्टर डिकोना मुलुंडू. देवादीन हिल्डा डी आल्मेडा तोट्टाम. देवादीन फेर्नांडीस गेल्या कुटुंबांतल्या आत्म्या बसत मिस दिता. विक्टर डिकोना मुलुंडू. देवादीन विन्सेंट डिसोजा किन्नीगोळी हाचो मरणाचो पयलो वार्षिक दिवस. ह्या त्या सांगता. सर आमची त्या विशेष जावन अचानक कोरोना व्हायरस कर्गा वरवीं तर पिडे वरवीं मरण पावल्या समेस्त बसती ह्या
आनी दुखेस्त कुटुंबा पासती ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी भोवभक्तीपणी मागया. प्रवेश गीत दैवी गायनाबकांत A24 पेज 28. सम्यक तुझ्या या मंदिरात जमल्या भेटून बलिदान स्तुती तुझी गायतावा मी तुर्बेन नादान भक्तीन उर्बेन माना. सम्यक तुझ्या या मंदिरात जमल्या भेटून बलिदान स्तुती तुझी गायतावा मी तुर्बेन नादान भक्तीन उर्बेन माना. मोगार बापूय तू आमचो पाट आदार तुझो विज्ञान आनी रक्षो लाभय सांगात तुझो. सम्यक तुझ्या या मंदिरात जमल्या भेटून बलिदान स्तुती तुझी गायतावा मी तुर्बेन नादान भक्तीन उर्बेन माना. सम्यक तुझ्या या मंदिरात जमल्या भेटून बलिदान स्तुती तुझी गायतावा मी तुर्बेन नादान भक्तीन उर्बेन माना. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या पुनर्जीवन सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग तसेच पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमच्या पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजू ख्रिस्त थंय भोव मोगाच्यानो आयची देवस्तुती जेजूच्या देवाच्या मोगांत रावोंक आनी आमी मोगाची जावंक आमकां उलो दिता. जशें जेजू देवा बापाच्या मोगांत एकवटान रावलो की आमी देवा थंय एकवटान रावल्ल्या वेळार आमच्या जिवितांत खरेपणी आमी फळां बरीच जातल्या. तर ह्या मिसाचें बलिदान आमी भेटयत आसतना एक घडीभर आमी दोळे धांपून सर आमच्यो गरजो ह्या पवित्र वेदीचेर आमी दवरया. सगळ्या संवसारभर कोरोना व्हायरस खरगा वरवीं मात न्ही इतर पिडे वरवीं आनी सबारीच्या कश्ट संकश्ट तत्वार दूख वेळाप अनुभव करतल्या हर एकल्या पासून आमी मागया. आमचे सुखी देवा उपकार आमी उक्त्यान सांगया आनी पातकांचे बोगसणे जोड घेवया. सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भवा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आधारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भगवन सदांच अवकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भवा भयणीनो म्हज्या खातीर सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव बाप आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो. आमेन. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर, ख्रिस्ता काकूत कर, ख्रिस्ता काकूत कर, सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर. महिमा देवा कुसगी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी
सर्वेस्परा देवा सर्गीक्षराय सर्पोद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढता आमची काकूत तू बापाच्या उजव्यात बसता आमचे मागणे मानून घे की त्या पवित्र आत्म्या संगाती देवापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थोया तू मोगस देवा तुझ्या एकल्या सुपुता वरवीं आमकां तुझें जिवीत मेळोवन ताका तुवें संवसारांत धाडलोय हातूंत तुजो मोग सारको उगडापो जालो ह्या मोगाळ बापाची आमी खरीं भुरगीं जावंक आनी एकामेकाचो मोग करून तुज्या मोगांत जियोंक जेजून बसयल्लो मोगाचो आत्मो आमच्या काळजांनी घाल आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुज्या सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना आमेन. धर्मदूतांची कृत्या पुस्तकांतलें वाचप. चवळ पेद्रू घराच्या उंबराशी पावतस कर्नेल ताका मुखार येवन भेटलो आनी सरपडोवन पांयां पडलो. पूण पेद्रून ताका उठयलो. ताणें म्हळें, उठ, हांवी एक मनीस. चवळ पेद्रून उलोवंक सुरू केलें. देव पक्षपाती न्हय म्हणून आतां म्हाका स्पश्ट जालें. जो कोण देवाक भियोवन चलता आनी सारकें तें करता तो खंयच्या वंशाचो जाल्यारय देवाक मानवता. पेद्रू अशें उलोवन आसतनाच ताचो संदेश आयकून आसलेल्या सुमेसांचेर पवित्र आत्मो देवलो. जुदेव न्हय आसलेल्यांचेरय पवित्र आत्म्याचें देणें वतलें तें पळोवन पेद्रू सवें आयलेले सुनत केल्ले भावार्थी विस्मीत जाले. कित्याक ते अथव्या भासांनी उलयताले आनी देवाक वाखणतले तें तांणी आयकलें. चवळ पेद्रून म्हळें, जसो आमकां तसो तांकांय पवित्र आत्मो मेळ्ळो आसता तांकां उदकान स्नान दिवंक कोणी इन्कार करीत वे. अशें तांकां जेजू क्रिस्ताचे नांवी पवित्र स्नान दिवंक ताणें फरमायलें. उपरांत थोडे दीस आपणा सांगाता राव म्हणून तांणी ताचे लागीं विनंती केली. देवाचे उतर हे देवाचे उपकार. सर्जनंगाहुचीर आपली सोडवून सर्वेस्परान कळीत केल्या. सर्जनंगाहुची आपली सोडवून सर्वेस्परान कळीत केल्या. सर्वेस्पराक एक नवें गीत गाया कित्याक ताणें केल्यात विचित्रा. ताच्या उजव्या हातान आनी पवित्र बावळ्या जंय ताणें आपणायला. सर्जनंगाहुची आपली सोडवून सर्वेस्परान कळीत केल्या. सर्वेस्परान आपली सोडवून कळीत केल्या.
जनंगा हुजीर आपली निताने उघडल्या. इस्रायलाच्या घराण्यातही ताका आसलेल्या विश्वासी मोगासो ताने उगडास काढला. सर्जनंगा हुजी आपली सडवून सर्वेस पोरांकडीत केल्या. सर्जनंगा हुजी आपली सडवून सर्वेस पोरांकडीत केल्या. सांजवाहूंच्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. मोगाचे न्हू, आमी एकामेकाचो मोग करुया, कित्याक मोग देवातावन येता. जो कोण मोग करता तो देवाचो भुरगो, देवाक तो वळखता. पूण मोग करिनातल्याक देवाची वळख वचना, कित्याक देव म्हळ्यार मोग. आमकां जिवीत लाभचे खातीर आपल्या एकल्याच पुताक संवसारी दान देवान आपलो मोग आमचे थंय उगडापो केलो. मोग हातूं आटापून आसा. आमी देवाचो मोग केल्ल्यान न्ही, बगा देवान आमचो मोग केल्ल्यान आनी आमच्या पातकाचें फारीकपण दिवचे खातीर आपल्याच पुताक पाठयिल्ल्यान. देवाचें उतर हें देवाचे उपकार. Alleluia, 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 Alleluia. जो कोण म्हजो मोग करता तो म्हजें उतर पाळता म्हणटा सो मी. तो वळ म्हजो बाप तसो मोग करता आनी आमी दोगी ताचेशी येता. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे असो. तुमचे सवे असो. भगवो जुवांव परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसोम्या. त्यावेळी जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवेंय तुमचो मोग केला. तुमी म्हज्या मोगांत रावाजे. म्हज्या बापाचे उपादेश पाळन ताच्या मोगांत हांव आसां, तशें तुमी म्हजे उपादेश पाळशा जाल्यार म्हज्या मोगांत रावतल्यात. म्हजो संतोष तुमचे ते आसो न्हू. तुमचो संतोष भरपूर जावचे खातीर ह्यो संगती तुमचे लागीं हांव उलयलां. हो म्हजो उपादेश. हांवें तुमचो मोग केलो तसो तुमी एकामेकाचो मोग करी जाय. आपल्या इश्टा पासत आपलो जीव दिवचे प्रास व्हरतो मोग दुसरो ना. हांवें तुमकां फरमायलें तुमी करशात जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट जातल्यात. ह्या फुडें हांव तुमकां साकर म्हणना, कित्याक साकराक आपलो धनी कितें करता म्हणलें कळीत आसना. पूण हांव तुमकां इश्ट म्हणटा, कित्याक म्हज्या बापा थावन हांवें आयकल्लें सक्कड हांवें तुमकां कळीत केलां. तुमी म्हाका विंचून काडूंक ना, हांवें तुमकां विंचून काडल्यात. तुमी भायसर वचून फळ दिजय, उरचें तसलें फळ दिजय म्हणून हांवें तुमकां नेमल्यात. अशें म्हज्या नांवान बापा लागीं तुमी मागतात तें सगळें तो तुमकां दितलो. हो म्हजो उपादेश. तुमी एकामेकाचो मोग करा. देवाचे उतर हे. वाखाणी तुका क्रिस्ता. पुनर्जीवन जाल्ल्या सुमयान जेजू क्रिस्त थंय भोव मोगाचे न्हू. सांजू हांव हर एक फावटी लोकांक सरमाव दितालो. देव म्हळ्यार मोग, आमी एकामेकाचो मोग करीचे. देव म्हळ्यार मोग आनी आमी एकामेकाचो मोग करीचे. आनी गुंडायेन तो आमकां समजयता, देवाचो मोग म्हळ्यार आमी देवाचो मोग केल्ल्यांत न्ही. देवाचो मोग म्हळ्यार आमी देवाचो मोग केल्ल्यांत आटापून ना. आमकां विचित्र भक्ता ही उतरां. म्हूण दर्शन सांजू हांव म्हणटा, बगार
देवान आमचो मोग केला म्हूण समजून घेतल्यान. देवान आमचो मोग केला आनी आमच्या मोगा पासत आमच्या पातकाच्या फारीकपणा पासत आपल्या एकाच पुताक ताणें पाठयला म्हूण समजून घेवच्यांत देवाचो मोग आटापून आसा. मोग केल्लीं दोगां जाणां तरणाटीं आयले म्हण चिंत्या. चेडो ह्या कुशीन तावन आयलो, चेडूं ह्या कुशीन तावन आयलें. ती जर तर ह्या जोम्यांत रावून हांगासर रेतीरेंत वांटो घेतल्यार ती एकामेकाचो मोग करता देखून ती हांगासर येता आसतना त्या चेड्याक ताच्या मतींत स्पश्ट आसा, ताच्या काळजांत स्पश्ट आसा ताजी होकाल, ताजें तें मोग करचें चेडूं हांगासर आसा. त्याच रितीन चेडूं हा की भोगता ती एकामेका थंयसर मेळोनात, ह्या कळीत ना तरी तांकां समजता तो चेडो ह्या चेडूं थंयसर आसा. मोगाचें न्हू पयलें हंत जावन आसा एकामेकाचें हाजेरपण अनुभव करचें, जाणा जावचें. दुसऱ्या हंतार तांचो मोग आनकी गुंडायसो जाल्यार तो चेडो चिंता की तें चेडूं म्हाकाच पळोवन आसा म्हणून. तें पळयना तरी ते रेतेर बरी तरान करता तरी हांगासर आराधन बऱ्या तरान करता तरी चेड्याक बघता तें म्हाकाच पळयतलें देखून चेडो कितें करता, बरें न्हेसता, बरें पॅन्ट शर्ट इन्सर्ट करता, बरें करून हेअरस्टायल करता, बरें केस उगयता आनी अप टू डेट हँडसम जावन बरें शू घालून येता. त्याच रितीन तें चेडो आपणाक पळयता, आपणाक गमन दिता, आपणाचेर ताका ध्यान आसा, म्हजी जतन आसा, म्हजो हुस्को आसा म्हूण जाण जाल्लेंच तें कितें करता, आपणाची सबाय वाडोवन घेवंक आपूण सोबीत जावन वर्तन करूंक तें हर प्रयत्न करता. हें दुसरें हंत. पण तिसऱ्या हंतार तो चेडूं खंयसर आसल्यार तक्षण तो ताच्या मतींत ताच्या काळजांत तो जाणा जाता की न्हयच तें हांगासर हजर आसा, बगार तें म्हज्या विशयांत चिंतून आसा आनी हांव ताच्या विशयांत चिंतून आसा म्हूण तें चिंतून आसा. म्हाका न्हू हो मोग आमी देवाच्या मोगाक सरी करया. पयल्या हंतार देवाचो मोग म्हळ्यार चड जाण चिंतात देव सरकार आसा आनी हांव हांगासर आसा, हांव म्हजें जिवीत जियेतां, देव देवाचें जिवीत जियेता. गरज आसतना हांवें देवाक उलो मारचो, संकट बंदाग वेंकटरमण, नाजाल्यार देवाक थंयच आल्तरीचेर ह्या सक्रामेंतांत त्या मिसाच्या बलिदानान सण सोडचें. आपूण आपणा इतल्या गरज पडटना म्हाका देव जाय, देव आसा. पयले हंत असो मोग. पूण मोगाचें न्हू दुसऱ्या हंताक गेल्ल्या वेळार देव निरंतरी म्हजेर दीस लावन आसा, म्हजी जतन घेवन आसा. इसाया प्रवादीचो बूक 9:15 आयजाया चॅप्टर 49:15. एक आवय आपल्या भुरग्याक विसरत गी ना, ती विसरची ना, ती विसरत जाल्यार हांव तुका विसरचो ना. कितल्या अपुरबायची उतरां. 16व्या बळीर वर्स 16. हांव तुजें नांव म्हज्या हाताच्या तळवाचेर बरयलां, तुजें नांव हांवें म्हज्या ताळव्या हाताचेर आंतयलां, बरयलां. तुजे वणटी सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार तुजे वंडी म्हणजे तुजे रोपणे, तुजे फोटो, तुजे व्हिडिओ सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार आसात. तूं म्हजोच अंदरसून थंयसर आसात उतरां. ही उतरां आमकां समजता देव निरंतरी म्हाका पळोवन आसा. मात न्ही देवाक म्हजो मोग आसा. जेरमाया प्रवादीचो बूक 30:1 वळ. जेरमाया चॅप्टर 31:3. सर्वेस्पर देव पयसतावन म्हाका दिश्टी पडलो म्हणटा देवाचें उतर. आनी देव म्हणटा सासणीक मोगान हांव तुजो मोग करता, आजून तो मोग हांव दाखयत आसा. इसाया प्रवादीचो बूक 50:4 10 वळ. आयजाया चॅप्टर 54:10. पर्वत फोडून वती, दोंगर हालोंक लागतीत, म्हूण म्हजो विस्वासी मोग तुजे थावन हालचो ना, म्हजो शांतीचो खरार तुजे थावन हांव काडचो ना. जशें जेजून आयच्या वांजेलान म्हळें, जशें हांव म्हज्या बापाचो मोग करून बापाच्या मोगांत राविल्ल्या बरी, तुमी म्हजो बापाचे उपादेश पाळून म्हज्या मोगांत रावश्या जाल्यार तुमी म्हजे शीश जातल्यात. दुसरें हंत. पूण तिसऱ्या हंतार आमचो मोग आनीकी गुंडायेचो जायची. हाका एक दाखलो दिता. हांव सिमांव पेद्रूस पुनर्जीवन जालो सोमी जेजू आपल्या शिसान दिश्टी पडटा आसतना पेद्रूक बोगले कापोवंक, जेवण जाल्या उपरांत बोगले कापोवन 3 फावट विचारता, सिमांव योनाच्या पुता तूं म्हजो मोग करताय गी. आनी तिसरे फावटी ताणें विचारलेल्या वेळार सिमांव पेद्रूक दुखता, पूण सिमांव पेद्रून दिल्ली जबाब कितली अपुरबायची. सोम्या तूं जाणाय हांव तुजो मोग करता. मोगाचें न्हू मोगाची गुंडाय.
सोम्या तूं जाणाय हांव तुजो मोग करता. तेन्ना सिमोन पेद्रूचें जिवीतच सगळें बदललें. जो हांव एवांजेल 20 आनी 1:17 वोळ जॉन चॅप्टर 21:17 हांगासर आमी वाचता. सिमोन पेद्रू म्हणटा सोम्या तूं जाणाय, म्हणजे न्हयच सोमी म्हजो मोग करता. बघा सोमी जाणा हांव ताचो मोग करता. आनी चवथ्या अंतर ह्या मोगांत संपूर्ण तरान पातयेणी येता. पळय मोगाचें न्हू, आमी देवाचो मोग केल्यान देवाचो मोग आटापून ना. बघा रे, देवान म्हजो मोग केला आनी देव म्हजो मोग करता. देव निरंतरी म्हजो मोग करता. मनीस पातकांत आसतना कांयच करूंक सकनातल्या वेळार देवान आपल्या एकल्याच पुताक पाठयलो. रोमाकारां बरयल्लें पत्र 5:26 म्हणटा. रोमन्स चॅप्टर 5:6 आमी कितेंच करूंक सकनातल्या वेळार देवान आमचो मोग केलो. आमी पातकी जावन आसतनाच थंयसर बंदरसून देवाचें उतर म्हणटा एका बऱ्या मनशा खातीर कोणीय मरत, पूण आमी पातकी जावन आसतना सयत पातक्यां खातीर देवान आपल्या एकल्याच पुताक पाठयलो. आमा पातकां खातीर तो कुर्सार मेलो. आमा पातक्यांची सर पातकां ताणें बक्षिली आनी आमकां सर्ग उक्तो गेलो. आनी हें जाणा जावं शांत मोगाचें न्हू आसा देवाचो मोग. आयच्या वांजेलांत थंयच आमी आयकता. जो हांव वांजेल 15:13 आपल्या इश्टां पासून आपलो जीव दिवचे प्रास व्हरतो मोग दुसरो ना. मोगाचें न्हू, आपल्या इश्टा पासत आपलो जीव दिवच्या प्रास व्हरतो मोग दुसरो ना. देव म्हाका तुका ताचो इश्ट करून घेता. आमकां इश्टाचो एक बांद संबंद आसा करता. देव म्हजो इश्ट आनी हांव देवाचो इश्ट. पळयत पुस्तकांत सोम्या जेजून परतून सांगचें आमी आयकता. हांव जावन आसा होरेत आनी तुमी जावन आसात म्हजी होकाल. आमी देवाची होकाल. एका न्हवऱ्या आनी होकले मदें आसलो संबंद तो मोग, एका इश्ट आनी एका इश्टिणे मदें आसलो तो मोग म्हजो आनी म्हज्या देवा मदलो मोग जायचय. आनी तेन्ना मोग आमचे थावन भायर सरता आनी आमी मोगाचे आमी जाता. देखून आमी देवाच्या मोगांत आमी रावूंक जाय. आनी विशेश जावन ह्या कोरोना वायरस खरगा वेळार मोगाचे आसल्या वेळार देवाच्या मोगांत रावची कितली गरज आसा. तोंड पाठ करा, परतून सांगा साम 91 द साम ऑफ प्रोटेक्शन. ह्या कोरोना वायरस खरगा वेळार आमकां भिरांत आयिल्ल्या वेळार, कावजणी आयिल्ल्या वेळार, दूख विळाप आमच्या जिवितांत आयिल्ल्या वेळार मोगाचें हें सांगची कितले वासबी जावन आसा. थंयसर 7वी वळ म्हणटा तुज्या कुशीक 1000 जण, तुज्या दाव्याक 10,000 जण मरण पडटी जाल्यार कसलेंच वायट तुज्या तंबासरशी येवचें ना. 12वी वळ म्हणटा तुजे पांय धरणीक आदाळनासे देवदूतांनी ते तुका उखल धरच्याक ताणें देवदूतांक हुकूम दिल्या. कित्याक देवान म्हाका तुका विंसलां. जो हांव वांजेल 15:16 वळ जॉन चॅप्टर 15:16 तुम्ही म्हाका विंसून काडूंक ना. तुमी म्हाका विंसून काडूंक ना, हांवें तुमकां विंसून काडल्या. मोगाचें न्हू, ह्या मोगांत आमी जियेत आसतना हें एक सत आमकां उगडापें जाता. आमी देवाक विंसून काडचें न्ही, देवान आमकां पयलेंच विंसून काडलां. आमच्या आवयच्या गर्भांत आसतनाच ताणें आमकां विंसून काडलां. संवसाराच्या स्थापने आदींच ताणें आमकां विंसून काडलां. देखून समी जेजू मंदरसून म्हणटा तुम्ही भायर सरून वचून फळ दीस जाय. उरचेत आसलें फळ दीस जाय म्हणून हांवें तुमकां नेमल्यात. मोगाचें हांगासर रेतेरी घेतल्यांक हांगाचें सगळें कॉम्पाउंड परिसर भोव अपुरब्याचें जावन आसा. आमच्या कॉम्पाउंडांत जायते पणसारूक आसात. त्या पणसारुकार पणस आसात पूण कांय फायद्याचे न्ही. कित्याक म्हळ्यार पणस व्हड जातात, पिकतात, पूण सडावत पणस ते सगळे रोसाळ. ते पिकल्यार ते खावंक जायनात, केल्यार हांगा ताळ्या शिरकतात, मागीर भितर वचनात, भायर येवंक आयकनात. देखून तसले पणस आमी खावंक पसंत करया. थोडे आंब्या रुकार आंबे जातात पूण ते आंबे कुसतात, सारके पिकनात. आनी थोडे आंबे पिकल्यार आंबट म्हळ्यार आंबट, कितले पिकल्यार आंबट. आनी थोडे आंबे आसात तातूंत केदाळे पळयल्यार किडी, खावंक जायना तसले आंबे, आमकां बेजार जाता. देखून समी जेजू म्हणटा तुमी फळ दिवचे तसले जाय म्हणून हांवें तुमकां विंसल्यात. मात न्ही उरचे तसलें फळ म्हळ्यार तक्षण मोगाच्यान आमकां उडास येता. पवित्र आत्म्याचें फळ हें साम पावला मुखांतर देवाचें उतर आमकां म्हणटा गालातकारां बरयल्ल्या पत्रांत 5:22 22 आनी 23 वळीर गलेशियन्स चॅप्टर 5:22 and 23. पूण आत्म्याचें फळ हें मोगाचें न्हू. ह्या दिसांनी पवित्र आत्म्याच्या फळां विशयांत आमी नियाळ करना आसा. शुक्रारा दिसा सीधा प्रसारीत रेतीर आसली, ऑनलायन लायव्ह रेतीर. पूण त्या दिसा आमकां कंप्युटराचे इंटरनेटाचे समस्या जावन चकडान तुमकां सारकें पळोवंक जावना. देखून तसो नियाळ
हांव परतून तुमच्या मुखार दवरतां पवित्र आत्म्याचें फळ हे आमी समेस्तांनी फळां बरी जायत म्हणून देव आशेता देखून देव आमकां विंचता संवसाराच्या स्थापने आदींच आमच्या आवयच्या गर्भांत आसतनाच आनी थंयसर देवाचें उतर म्हणटा पवित्र आत्म्याचें फळ हें फळां म्हणना कित्याक फळां म्हळ्यार जायतीं फळां थंयसर आमी आतां आयकतले हांव पवित्र पुस्तकांत 9 फळां पूण पवित्र सभा आमकां 12 फळां म्हणटा वालगेट ट्रान्सलेशन वालगेट भाशांतरांत पवित्र पुस्तकांत 12 फळांचो उल्लेख आसा ही 12 फळां म्हळ्यार एकच फळ तें पवित्र आत्म्याचें फळ एकच ताची 12 लक्षणां बैलें रूप म्हणजे ताचे सेगूण पवित्र आत्म्यान भरिल्लो व्यक्ती तो ह्या फळांनी देवाक महिमा दिता त्या फळांची लक्षणां 12 ही मोगाच्यान उडा सरून बारीक सुलाब देखून हांव तुमकां एका उपरांत एक सांगता पयल्यांची 3 लक्षणां मोग संतोष समाधान पवित्र आत्म्यान भरिल्ल्या व्यक्ती थंय उमाळतात दैवीक मोग दैवीक संतोष आनी दैवीक समाधान संवसारांत हांव तो आशेना मोग दादल्यांत तावन ह्या स्त्रियांत तावन ह्या संवसारीक कोणांत तावन भुरग्यांत तावन ह्या व्हडांत तावन मगार देवाच्या एकवटांत आसतना देव म्हळ्यार मोग आनी तो मोगच ताचे थंय उमाळता देव म्हळ्यार संतोष तो संतोष उमाळता ह्या कोरोना व्हायरस करका वेळार तो संतोष उमाळता दैवीक समाधान संवसार दिवंक शकनात असलें समाधान देवाच्या एकवटांत आमकां मेळटा देखून मोग संतोष समाधान हे पयलो गोस दुसरो गोस जावन आसा दयाळाय सोंसणीकाय आनी उदारपण मोगाच्यान आमकां उदार जावंक जाय तें कस न्ही आसलें दिवंक आमकां बरें लागना पूण जेन्ना आमचे थंय दयाळाय येता आयच्या पयल्या वाचपांत आमी पळयता साम पेद्रू थंय आयली ती दयाळाय तो कोणाच्या घरा गेलो तो गेलो कर्नेलियाच्या घरा कर्नेलियो जावन आसलो रोमाचो शतापती जुदेव न्हय आसल्यांच्या घरा तो गेलो कित्याक गेलो देवानच ताका संदेश दिलो पुन्हा जेजू ताका सांगता वच तूं कर्नेलियाच्या घरा तो वचोंक मन नासलें ताका तो जुदेव न्ही तो रोमाचो शतापती तो खंय म्हजो दुस्मान जावंक पुरो पूण सोमियाच्या नांवान थंयसर वयताना कर्नेलियो ताच्या पांयांक पडटा आसतना पेद्रू सगळोच परतून पुनर्जिवंत जेजूचो अनुभव जाल्ल्या बरी बगलें आसतलें एक अनुभवार्थी ताच्या पांयांक पडटा पूण ताका तो म्हणटा हांव देव न्ही तूं उठ आनी उपरांत तो पळयता कर्नेलियो ती आनी थंयसर आसल्या सर अनबडत्यां ती पवित्र आत्म्याचो अभिशेक जावचो तेन्ना तो म्हणटा देव पक्षपाती न्ही मनीस खंयच्याय धर्माचो जावन दी खंयच्याय जातीचो जावन दी जत्याय खातीचो जावन दी जर तर देवाक मानवून तो जियेता देवाक मानवून तो जियेता देवाचे उपादेश तो पाळून जियेता देवाक तो मेसवाता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून आमी मोगाचे न्हू देव पक्षपाती न्ही देवाक मानवून आमी जियेचय आनी पेद्रू थंय आसलो तो मोग देखून तांकां तो बाप्तिस्म दिता आनी आमी उपरांत पळयता पेद्रू आनी बार्नाबास आनी सिलासी वचून जुदेव न्हय आसल्यांक सोमिया पुनर्जीवन जेजूची सुवार्ता परकट करून ताकाय पवित्र सभेच्या मेळ्यान धाडटात कित्याक तांचे थंय आसली ती दयाळाय मोगाच्यान आमकां आसा ती दयाळाय हेरांची दयाळाय येता तेन्ना आमकां सोंसणीकाय येता त्या वेळार मोगाच्यान आमचें थंय उदार मन आसा जाता तिसरो गस जावन आसा मोगाच्यान आमचें नेसाण दुसरो गस आमी म्हणयत आमचे तावन हेरांक वाळोवन येता ते 3 संगती दयाळाय सोंसणीकाय आनी उदारपण ताचे उपरांत येता विस्वासीपण आनी भोळेपण आनी स्वनियंत्रण हे जावन आसा मोगाच्यान आमचें नेसाण जाता नेसणांत भितरलें नेसाण आसता भायलें नेसाण आसता म्हज्या नियाळा प्रकार हें भितरलें नेसाण विस्वासी जाता आमी आमच्या बसवण्याक आमी केल्ल्या आंगोण्यांक आमच्या बेसाक काजारी बेस जावंक पुरो तरणाटपणाचो अहंकारी बेस जावंक पुरो ह्या विधुरपण ह्या प्रायवंत ह्या याजक जावन रिलिजियस जावन आमी विस्वासी रावता आमी सादे भोळे आमी जाता स्वनियंत्रीत व्यक्ती हर एका संगतीन आमी मीच सांबाळटा खाणांत जेवणांत उलोवण्यांत आमच्या संबंधांत आमी करच्या हर एका संगतीनी आनी अकरेचो गोश्ट जावन आसा निश्कळपण मानसुगी आनी बरेपण निश्कळपण मानसुगी बरेपण चास्टिटी मॉडेस्टी अँड गुडनेस मोगाचें न्हू ही आमचें भायलें जाता भायलें नेसाण कोलोसेकारां बरल्यात पत्रांत 3ऱ्या वसरांत 12व्या वळींत तावन कोलोसियन्स चॅप्टर 3 वर्स 12 ऑनवर्ड्स साम पावल मुखांतर देवाचें उतर म्हणटा तुमी नेसोंक जाय कणवळाय दयाळाय मोवाळाय मोगाचें न्हू पवित्र आत्म्यान भरोवन असलीं फळां आमच्या जिवितांत आमी दिसय हांतू मोगाचें न्हू देवाचो मोग आटोपून आसा जो हांव मोगा विशयांत उलयतलो आमी जाणा ताणें म्हणचें आसलें देव म्हळ्यार मोग आनी तुमी एकामेकाचो मोग करा ह्या उतरांनी मोगाचें न्हू ताणें सुवार्ता परकट करतना व्हडा संख्यान लोक त्या रोमी साम्राज्यांत क्रिस्तांव भावार्थ ताणें वेंगिल्लो त्या वेळार मोगाचें आसलो राय थंयसर एम्परर डोमिशियन त्या काळार विशेश दोगदोणी उठली
जुवांक ताणें बंदेन केलो आनी ताका सळसळ्या तेलान घालून लगाट करची विलावरी जाली. म्हाका जेन्ना ही संगत आमी बायबलांत वाचीन हांव त्या काळार असल्या थोड्या काणयांनी आसा जावंक पुरो काल्पनीक, पूण म्हाका जेन्ना हातूंत आमकां थोडो संदेश आसा. थंयसर कोलोसियम म्हणजे व्हड एका स्टेडियमांत आजकाल क्रिकेट खेळटना व्हड स्टेडियम आसता, हजारांनी लोक कुडसता, हजारांनी लोक कुडसल्या वेळार मोदेगात उजो घालून एका व्हडल्या बाणाल्यांत व्हडल्या आयदनांत तेल दवरून तें सळसळ करतात आनी जुवांक हात पांय बांदून रेडी 1 2 3 म्हणटा तूं बाणाल्यांत उडयतात. त्या सळसळ्यान तेलांत पडटना तांणी सगळ्यांची त्या तेला गडये भितर तो भाजून वेतलो मासली फ्राय जाल्ल्या बरी. पूण जुवांव ताका हात पांय बांदून गेल्ल्या वेळार एकच म्हणटालो, देव म्हळ्यार मोग, तुमी एकामेकाचो मोग करा. आनी त्या बाणाल्यान पडटा आसतना त्या बाणाल्याच्या हून तेला वरवीं ताच्या हातांक पांयांक बांदले खट सुटले शिवाय ताका कांय जावना. थंयसर तावन ताणें बोब मारूं सुरू केली, देव म्हळ्यार मोग, तुमी एकामेकाचो मोग करा. थंयसर कोलोसियमान त्या स्टेडियमाचो असलो लोक सगळो विचमीस जावन पळयता. देव म्हळ्यार मोग, एकामेकाचो मोग करा म्हणटा आसतना सगळो लोक कन्वर्ट जावन तांणी सांगूंक सुरू केलें थंयच देव म्हळ्यार मोग, तुमी एकामेकाचो मोग करा. तितल्यार एम्परर आनी थंयसर अधिकारी सयत भियेले खावजेले सगळो लोकूच आतां क्रिस्तांव समर्थ वेंगून आसा म्हूण. उपरांत जुवांक धरण पातमोस म्हणल्यार कुद्र्यार थंयसर ताका गडी पार केलो की तो लगभग 100 वर्सां वाचलो म्हणून आमी वाचता. आनी त्या स्वामी ताजे लागीं उलयलो, हांवूच आरंभ आनी शेवट, आय एम दी आल्फा एंड ओमेगा. म्हाका जेन्ना व्हडा संतोशान आनंदान जुवांव जेजूचो आपोस्तल भरलो. म्हाका जेन्ना आमी जर तर खऱ्या दाखवाली ती एकवटान रावल्या, जेजू बऱ्या गोळ्याच्या हिणांत आमी जियेल्या, पवित्र आत्म्यान आमी भरतल्या, आमचें जिवीत फळां बरीच जातलें, आमी केदींच निराश जावचें ना, देदेस्पर जावचें ना. म्हाका जेन्ना आमच्या जिवितांत देव आसा म्हणलें सत आमकां उगडापें जातलें. वय देव आमचो मोग करता, मात न्ही देव सदांच ताच्या जतनेन आमकां राखता आनी सांबाळटा. कोरोना वायरस करगा वेळार म्हाका जेन्ना कश्ट संकश्ट पिडा शिडा अनवरां समाश्य तत्वार आमकां सगळ्यांक येतलें. आमच्या कुटुंबांत आमकां मोगाच्या मनशांचें मरण अनुभव करूंक मेळटलें. पूण म्हाका जेन्ना आमी आमचो भावार्थ सांगचो नाका, देवाच्या मोगांत आमी जिवया, मोगाचे आनी सेवाचे आमी जावया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमी सर उबे रावया आनी आमचो भावार्थ एका निजा देवाती आमी उसारया. सतमंता देवाक, सर पवित्र बापाक, सर्ग आनी प्रितिमेच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताजे एकल्यास पुताक आमच्या समयाक जो पवित्र आत्म्यावरी गर्भे संभवलो, अवंकार मरयेतां जल्मलो, पोंस पिलाताका ताणें कससले, ताका खुर्सार जडलो, तो मेलो आनी ताका निकेपेलो, तो मेल्या मदें देवलो, तिस दिसा मेल्यांतलो परतून जिवन जालो, सर्गार चडलो, सर पतिदार देवाच्या उजव्या बसला, थंय थान जुयांची मेल्यांची झडती करून तो येतलो. सदमंता पवित्र आत्म्या, कॅथोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचें बसाणें, कुडीचें जिवानपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. D15 page 44. मोगाच्या नादान बरो, मोगाच्या दावान पेटो, हाडून आयल्या कानिको, घे बापा मोगान तुवें आमकां दिल्ले, धन दिर्वे सगळे आमचे, वांटून घेवच्या दुबळ्या मोदे, सांगलाय सोम्या आमकां तुवें. मोगाच्या नादान बरो, मोगाच्या दावान पेटो, हाडून आयल्या काणिको, घे बापा मोगान त्यो. भावा भयणीनो, आमी बेटोवचें मिसाचें बलिदान सर आमच्या गरजा आनी त्या सवासवें सर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हण मागात. बलिदान आपल्या मनाकनी महिमेक आमच्याने सर्वेस्पर मानून घे. प्रेतीच्या बापा, कोणेय जर आपल्या इश्टां बसत आपलो जीव दिलो, हाचे प्रास व्हड मोग ना म्हणून जेजूनच आमकां उगडास केला. आनी ताणेंच न्हय इश्टां बसत, पूण आमा दुस्माना बसत कुर्सार आपलो जीव दिलो. ह्या ताच्या उतरां चिंतना वर्त्या मोगाचें बलिदान आमी तुका समर्पिता. आनी ताच्या बळान तीस मोगाची वाट धरूंक आमकांय फावो कर म्हूण मागता.
क्रिस्तांच्या समया वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे आसो. आमची काळजां उभारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवा दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काळी आनी स्वर्तय आमी तुका वाखाणूंक फावो. पूण अदेक करून ह्या उत्तम पास्काच्या काळार तुज्या महिमेची किर्ती आनी वाखाणी वर्त्या दाबाजान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली. ताचे वरवीं एक नवो काळ उदेलो. पातकाचो लांब युग संपलो. विबाडलेलो संवसार नवो जालो आनी मनीस परत संपूर्ण एक पावलो. देखून पास्काच्या संतोषान उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सर दळबार निरंतरी गायता तुजे मुखार. Povit, povit, povit darbaraso serveis por tu. Sărgane संसार भरला तुझ्या वैभवा. पूर सर्गी तुका जय जय. सर्वेस पोराचे नावी येता ताका जय. पूर सर्गी तुका जय जय. पूर सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या अपवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं दी ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. म्हज्या सोम्या, म्हज्या देवा. तेच परी जेवण जातच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी खराराचें हें रगत. पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. म्हज्या सोम्या, म्हज्या देवा. भावार्थाचो घोट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला. जेजू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवांतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडणची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्ता सदांच पवित्र आत्म्यातय एकवटान दवर म्हण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या प्रितिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगिवन बापा, पीटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या यासाकी वर्का बराबर आमकां तूं प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवांतपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची तूं काकूत कर. कोरोना व्हायरस खरगा वरवीं आनी इतर पिडे वरवीं सरलेल्या समेस्त बसत, अचानक सरलेल्या बसत, पुलगत आत्म्या बसत आमी मागता. बापा, तांकां तुजे इश्ट खातीर मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अवंकार मरिये देवाचे माये सांगाती, भाग्यवंत जुजे तिचो निश्कळवंत पती, भाग्यवंत धर्मदूत आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत दी आमकां वांटो दी. तांच्या सांगात आमी तुजी महिमा गावंक फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा, सर्वंदनानी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमेन.
समिया जेजू सगळे मेळोन सर्गींच्या बापा लागीं आमी परतून मागया ह्या कोरोना व्हायरस खरगांतलें आनी संवसारार आयिल्ल्या सर कश्ट संकश्ट वेळाप आनी थातवरांतलें देव आमकां राखों दी म्हणून. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां दाळ्ळेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटा विघ्नांतले सदांच आमकां निवार. विशेश जावन ह्या कोरोना व्हायरस खरगांतले आमकां निवार. आमच्या जिवितांत स्वस्थकाय दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडोंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरो शानत तेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकोतीन सर पातकांच्या सवयांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाठय. समिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मता मुळे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी आमकां शांती समाधान दिवन एकवटान सांबाळ. जो जी येता आनी रासवड चलयताय ससनाच्या ससनाक समिया जेजू क्रिस्ताची शांती समाधान सदांकाल तुमचे सवे आसो. माय म्हाका सो करतो शांती समाधान वांटून घेवया. शांती तुमकां. देवाचे शिळये तू संसाराचे पाप करता, आमची काकूत कर. देवाचे शिळये तू संसाराचे पाप करता, आमची काकूत कर. देवाचे शिळये तू संसाराचे पाप करता, आमकां शांती दे. समिया जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी संगता ती आमचे झडती आनी ख्यास साडेन जावं पूण तुज्या काकुतीन आमच्या कुडी तशें आत्म्याक भलायकी आनी वकात दिवं. हो आमचो समी जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती शेळयेच्या पवित्र जेवणाक आपण मेळलेली आमी सर्व सुभागी. क्रिस्तची कूड आनी रगत ससनाच्या जिवित आमकां सांबाळूं. आमेन. Gisanko E13 page 54. No pades mogasu haum tumkan dita mog tumi karai kame kasu atani sada. No pades mogaso haum tumkan dita mog tumi karai kame kaso atani sada. पत्रेकाच्या कुमगाराचे मागणे आमी करया. दोळे धांपया. समिया जेजूचें दर्शन आमी घेवया. म्हज्या उपरांत तुमी म्हणा मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हण हांव पाती येता. तूं जावन आसाय खरी दाखवाल. हांव तुजो फांटो तुजे थंय हांव एकवटान रावंक आशेता. देखून आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. म्हज्या सांगाता सदांच राव. म्हाका तूं फळां बरीत कर. पवित्र आत्म्याची उर्चे तसलीं फळ म्हजे थंय परगटणेक अशें कर. हांवें सेवेचो जायशें कर. देवान दिल्लें मिसांव म्हज्या जिवितांत जारी करूंक म्हाका तुजी कृपा लाभय. तुजे तावन म्हाका केदींच मेकळो जावंक सोडिनाका. आमेन. प्रार्थोया. प्रितीच्या बापा तुज्यो आज्ञा पाळून जेजू तुज्या मोगान सदांच जियेलो तशेंच ताच्यो आज्ञा पाळून आमी तुज्या मोगान जियोवची म्हणून ताणें आमकां सांगलां. सदांच पूण भोव करून ह्या सातोळ्यांत ह्या तुज्या उतरां प्रमाणे चलोवन आमचे सालते किरकोळ जिवीत बाळटा तसल्या फळांनी सुफळ करूंक आनी अशें जेजून बसयलो संतोश आमचे भितर सांबाळूंक आमी यात्रेकता. ह्या खातीर तुज्या मोगाच्या आत्म्याक आमच्या काळजांनी जियोंक धाड म्हूण मागता.
क्रिस्त आमच्या सुमयावर वी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आणि सर पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. वसोन यात क्रिस्तच्या शांतीन तुमकां धाडता. हालेलुया हालेलुया. देवाचे उपकार. हालेलुया हालेलुया. भोव मोगाच्यान आज एक बरी खबर तुमकां आसा. पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणा काल हांगासर आमी एक नवें कंतार उक्तावण करता. तें जावन आसा मोरये माया विशयांतलें कंतार. पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणा काल हाची उतरां मनात एक बाप अनिल किरण फेर्नांडीसांनी ती रचल्यांत कंतार आतां उक्तावण करच्या वेळार हांव फादर अनिल किरण फेर्नांडीसाक हांगासर आपयतां. तेच ह्या विशयान सर्तीक सांगतले आनी आमी हांगासर तें उक्तावण करतले. मगचनो दैवीक ग्लोरीतीर मंदिर फाटल्या 2004 इस्वेतावन विविध तरांनी शुभवार्ता प्रसार करन आसा आनी हातूंत आमची कंतारां आसात. ह्या मंदिरांत हांव आतां CD बंद जाल्यात देखून यूट्यूबार आमी पयले फावटी हें कंतार आतां रिलीज करन आसा. जशें बाब अब्राहमानी सांगलें फाटल्या एप्रिलाच्या 22 तारीखेर आमचो एकलो SVD आसा ताच्या रुपयोत्सवाक लागून ताणें म्युजीक दिल्लें कंपोज केल्लें कंतार म्हाका कोंकणीन ताका उतरां लिखूंक सांगता आसतना म्हाका इल्लीशी कावची न्ही, कित्याक म्हळ्यार हांवें येदोळू लिखिल्लीं नात. पूण हांवें धैर्य काडून गेलें. ह्या जाग्यांनी म्हाका उत्तेजन दिलें. मोरये मायेची मजत आनी पवित्र आत्म्याचें प्रेरण सक्कड सांगाता घालन हें कंतार त्याच दिसा हांवें सांजेर अर्द्या वरार बरयलें आनी 12 तावन 15 दिसांनी हें कंतार तयार जालें. देखून आज आजच्याचें उक्तवण हांगासर आमी परत्यान करता. हांव उपकार बावडटां धन्या देवाचो, मोरये मायेचो आनी सुमेस ह्या साकांचो, दैवी ग्लोरीतीर मंदिराचो आनी हाका म्युजीक दिल्लो पदराप फादर सालेतनाथ आनी SVD हांचो रेकॉर्ड केल्लें आसा. कोडयाळान कोंकणी कंतार हें रेकॉर्ड केल्लें रोशन आंजिलोर आनी हाका ताळो दिला शिल्पा कुटिना आनी तशेंच व्हिडिओ एडिटींगान तिसोच व्हिडिओ आसा तिणेंच हाका सहकार दिला. म्युजीक अरेंज केल्लें जावन आसा प्रकाश पिटर्स मुंबय. व्हिडिओ एडिटींग केल्लें प्रोफिक्स स्टुडिओ मँगलोर आनी विशेशरान उडास करता देवी ग्लोरीतीर मंदिरा सुवें बाबा अब्राहमा सुवें हरी एक ह्या साकांचो आनी भाव भयणीचो आमच्या पंगडाचो आनी उपकार बावडटा फादर जयप्रकाश आनी हीं उतरां तिदूंक आमकां सहकार दिला. देखून सगळ्यांचो उपकार बावडटा आसतना बाबा अब्राहमाक हांव उलो दिता. हें कंतार तांणी उक्तवण करी जाय म्हणून.
जेसू